पियास्तोर शीस कुशाल बोरीस जावन परत आयले. ताणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंव चार पर्यंत आमकां कालतें जालें. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांतावन पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो. पळयात, सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळ्या मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां कालतें जाता म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचींच नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार आत्म्याच्या देण्यान खुशालकायेन बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगोर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पासशाय आशिल्ले पूण तांकां मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना.